आल्दोणीच्या सातेरी भगवती देवीचो वर्धापन दिन भाविकांनी मोठ्या उमेदीन साजरो केलो। देवीच्या उत्सवा निमतान दीपोत्सव आणि पालखी उत्सव साजरो जालो। आयतारा देवळान महाप्रसाद आणि हेर धार्मिक कार्यावळी जाल्यो। RDX गोवा खातीर आल्दोणीच्यान जोसेफ फर्नांडीस। ह्या स्थानाचे नाव अशा आपण साखळेश्वराचे कितल्या स्थानांचं अशा आपण साखळेश्वर तो त्या ठिकाणी वर्षा ही सातेरी भगवती जी हागावची ती येऊन हांगासर सगळ्यांना आशीर्वाद दिता। प्रत्येकाकडल्यान बायलांकडल्यान ओट्यो भरून घेता, बायलांक बरें त्याचे आशीर्वाद दिता। त्याच जे कोण आशीर्वाद घेता त्यांचे कडल्यान बरे तरेचे म्हणटा अशें आज ही माता आसा ती तांकां बरे तरेन राखून प्रत्येकाक यश म्हणटा अशें दिवन आज चांगले तरेन सगळ्यांचो सांभाळ करता। आनी थंयसर आज जे मनीस इच्छा करून ते येता त्यांची इच्छा म्हणटा अशी जाता लोक पूर्ण जाता अशी तिची किमया आसा, चमत्कार आहा आणि तो चमत्कार ती घडोवन दिता अशाच पळयना। आणि प्रत्येक वर्सा हेचो अनुभव प्रत्येक तिचो भाविकांचो घेता। अशा पळयन आज ती माता आसा ती आज लोकांचो सांभाळ करता अशी आमची मातेची किर्ती आहा ती किर्ती करून घेता ती। आणि अशा पळयन त्या ठिकाणी प्रत्येकाक कोणाक भुरगीं ना जाल्यार भुरगीं जाता, कोणाक लग्न जायना तेंची लग्न जाता लोकांक। अशा पळयन आसा तो काय तिचो चमत्कार सगळ्यांनी पळयल्लो आसा। त्याच प्रमाण खूब चांगले रितीन म्हणजे भरपूर असे खूप लोक म्हणटा अशी येता हांगासर बरे तरेन आणि आज तुजे कडल्यान आशीर्वाद घेवन आनंदान घरा वयता। रथ सप्तम जाल्यार पयल्या शेनवारा हळडणा देवळानसून किटला येता। शेनवारा येता आनी आयतारा 2 दीस हो प्रोग्राम आसता। येता त्या दिसा सत्यनारायण पुजा आसता आनी सांजचे मागीर पुजा जाल्यार आपणा नाटक आसता। आनी दर वर्सा सुगंध गांवांतले महिला मंडळ महाप्रसाद दिवन आपण स्वता हें करून सगळ्या गांवांत तशेंच भावीक कोण येता तांकां सगळ्यांक महाप्रसाद करता। सगळीं गांवांतली जी महिला मंडळ आसता सवाशिणी महिला दिवजां घेवन ती पालखे फुडें रावतात आनी फाटोफाट पालखे येतात, सगळ्या गांवांत खोटी भरतात आणि हांगाय बी येवन भरतात। कोण चुकता वाटेक हें जाता ती हांगा येवन भरतात। दोनूय दिसा शेनवार आनी आयतारा दोनूय दिसा अशी सगळी खोटी भरतात। कितली वर्सां जाली आतां ही आमची परंपरा जी हळडणसून जी आमची स्थानीक ग्रामदेवता पळय तिका आमी हांगा हाडटा। त्या निमतान हांगासर खूब कार्यक्रम जाता। आतां हो जो भजनाचो कार्यक्रम एक जातलो त्याच प्रमाणे ते सुवासिनी ती कुंकुमार्जन म्हणटा पळय तें करतात आनी मागीर पावणी वगैरे जाता आनी मागीर 4, 4:30, 5 सुमार परत ती मागीर देवीक आहा ते त्या देवळान वयता। आमची ग्रामदेवता न्हू सगळ्या मना पासून आमची लग्न जाल्ली भयणी पसून सगळ्यो हांगा येता आयज त्या कार्यक्रमाक।